नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. तो विशय आसा तो म्हळ्यार दक्षिण गोंयचे सीट जे जिखपा खातीर भाजपान सारकी पराकाष्ठा चलयल्या ते खरेंच तांचे सक्सेसफूल जातले काय कितें, एंड वेदर दॅट साऊथ गोवा सीट इज विदीन दी ग्रास्प ऑफ BJP. तीन मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियोक म्हजे बरोबर आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्स पर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे स्टुडियो भितर म्हाका जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे पत्रकार आनी जांकां फाटल्या 4 दशकांचो अनुभव आहा ते गुरुदास बाब सावळ. नमस्कार. आनी तिसरे म्हाका ऑनलायन जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे राजकीय विश्लेशक आनी आदवोगाद क्लिओफात बाब कुतिनो. क्लिओफात बाब वेलकम. हांव सावळ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. ही जी मोहीम सुरू केल्या ती मोहीम आज तुमकां सक्सेसफूल जातशी दिसता, कारण आज जेन्ना इवन नरेंद्र सावयकार बाब बी उलयतात तेन्ना तांचो ओवरऑल बरो आसता की आज सुदीन बाब आमचे बरोबर आसा, दिगंबर बाब आमचे बरोबर आसा, जाल्यार जाल्ल्यात जम न्ही का म्हण. या न्ही तशें तर पळोवंक गेलो न्ही जाल्यार सद्या जें वातावरण गोंयांत आसा ते भाजपाच्या बरेच सकारात्मक कशें आसा. रवी नायक फोंड्या आसा, सुदीन ढवळीकर मडकय आसा आनी मडगांव दिगंबर कामत आसा. हे तीन जे आमचे स्ट्रॉंग लिडर आहा गोंयचे हे तिवूय सद्या BJP कडेन आसात. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट अशी आहा की हे तिवूय जर घातले जायत तरी आसतना जो पर्यंत सालसेतीन BJPक सपोर्ट मेळना फूल तो पर्यंत BJPची तशी 100% गॅरंटी कोण दिवंक शकना. त्या खातीर आनी ही BJPक खबर आहा, त्या खातीर अजून निवडणूक जाहीर जावपाची आसा, 1 वर्ष अजून मुदत आसा. अशें आसतना अमित शाह ज्येश्ठ नेतो गोंयांत येता, फार्मागुडी मिटींग घेता, म्हणजे तांकां तशी भंय आसा, BJP मनान भंय आसा म्हणून तर तांणी हे इतले घाई केल्ली अशें दिसता म्हाका. आनी जर सगळें पळयलें जायत तर वातावरण बरें आसा. जवळ जवळ म्हजो जो कितें विचार आहा किंवा जे म्हाका दिसता साधारणतः एक 90% तरी गॅरंटी आसा BJPक. 10% मागीर कितें घडूंक शकता त्या वेळाचेर. तर ते पळयलें जाल्यार BJPचें वातावरण सद्या तरी बरें दिसता. वातावरण बरें आसा, पण तुम्ही म्हणटात की अजून 10%चे ह्या वटच्यान त्या वटच्यान कितें गजाली आसात. क्लिओफात बाब तुमकां कितें दिसता, कारण दिस होल कॉन्फिडन्स दॅट BJP इज डिस्प्लेइंग रायट नाव, डू यू थिंक इट्स अ फेअर कॉन्फिडन्स? See, to a large extent, मुगे भाशेन Congress to a large extent is vulnerable. Vulnerable because of a division in the votes. See, both the times when BJP won this seat, Rama Angle in 1999 and Savoykar in 2014, both the times there was a huge split in the votes. You will remember in 1999, the Congress candidate was Joki Alemau, hardly any candidate. And the other strong candidate from the opposition was Dr. Wilfred D'Souza, Rama Angle time. In Savoykar, when Savoykar won, there was Churchill on the TMC, there was AAP there was Shalom there. See, so many candidates were there and he got through. But I would like to make one mention. What Sawal Bab said is 100% correct on the Salset vote. When Savoykar won the election, the candidate was Reginald from the other side. And you will realize everybody from the Congress may not have supported him. In fact, everybody may not have backed him. They may not have come out in open support of him. But he was not the candidate of the Congress party, of the Congress leaders. He was a candidate of the Congress party. He was pushed to a large extent by Vijay Sardesai at that time. And he polled 40% vote. 40% despite opposition is huge vote. So I feel Sawal's explanation is absolutely correct, that it all depends upon Salset. Now, Sawal Bab is right. In a sense, they have so many leaders with them. But according to me, except Digambar, none of them matter. Digambar to some extent has a substantial support base, which according to me, others
will not be in a position to help the party at all. It would all depend upon the people at that time. But certainly there is a danger simply because AAP has already announced that they are contesting. There would be a RG factor. Now, if somehow the other side can come together and give a opposition one face and a face that catches the imagination of the people, according to me, they can succeed. आम्ही डिटेल्सा भितर या हाज्या बट गिरिराज इन युअर ओपनिंग रिमार्क्स डू यू वाय दिस कॉन्फिडन्स बिकॉज एक असा की तुम्ही जेन्ना जिखल्यात तेन्नाय तुम्ही लोकसभेची कन्सिडर केल्यार नॉर्मल मार्जिनान जिखल्यात, हल्ल्यात तेन्नाय बी नॉर्मल मार्जिनान हल्ल्यात, अशें भरपूर मार्जिनान जिखले किंवा भरपूर मार्जिनान हल्लेय नात. आज हो कॉन्फिडन्स कित्याक आनी आज हो दक्षिण गोंयचेर इतलो फोकस कित्याक? नाही, म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे न्ही आज गोंयांत 2 गजाली मिसींग आसा. 2019 पासून साऊथ गोवाचो MP आणि 2022 पासून काँग्रेसीचो स्पोक्सपर्सन. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता हे एक म्हणजे वातावरण जर तुमकां जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो 2 गजाली सगळ्याकीन म्हत्वाच्यो आसा. दुसरें, आज म्हणजे एसेंब्लीन जरी आमचे 28 सीट आसले, म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणून ते मागीर 2 आसूं किंवा 8 आसूं, म्हाका दिसता खंयच एफर्टान आमच्या कमी केन्नाच पडची ना. हे प्रत्येक इलेक्शनाक घडटा. म्हणजे आज म्हणजे सावळबाब, आय रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज वर्क, बट तांणी एक शब्द वापरलो की खंय तरी आमकां भंय आसा. म्हाका दिसता न्ही, एक राजकीय पक्षाक 3 स्टेजी आसता: कॉन्फिडंट, ओवर कॉन्फिडंट एंड टेकिंग एवरीबडी फॉर ग्रांटेड. आमकां कसलोच ओवर कॉन्फिडन्स ना, आमी कोणाकूच फॉर ग्रांटेड घेना. जर आमी ग्रांटेड घेताले, म्हाका दिसता आमचे एक टॉल लिडर अमित भाई शाह सारखे नेते इतल्या बेगीन गोंयांत येवचे नाशिल्ले. आनी म्हाका दिसता जर तयारी बेगीन सुरू करप आनी प्रत्येक इलेक्शन सिरियसली घेवप म्हणजे भंय, जाल्यार म्हाका दिसता आमी राजकारणाची व्याख्याच बदलूंक सोदतात. दुसरें, क्लिओफाउथ बाबान म्हणजे तो कन्विनियंटली इवन दो इज इंडिपेंडंट, ही कन्विनियंटली ट्रायज टू हेल्प काँग्रेस इन सम वे ऑर द अदर. तो म्हणटा की देर वॉज अ स्प्लिट विथ चर्चिल आलेमाव आणि आम आदमी पार्टी. चर्चिल आलेमाव आय थिंक गॉट सम 11,900 वोट्स. सो त्यामुळे स्प्लिट वॉज नॉट द कॉज. तुम्ही 2019 काढा, 2014 काढा, आय थिंक इट्स ऑलवेज बीन अ BJP वर्सेस काँग्रेस फायट. आणि आमकां आमच्या स्वताच्या दमाचेर आमकां जिखपाचो विश्वास आसा, कारण आमी जनते खातीर तितलें काम केलां. आनी 2022 म्हणजे 2022 आमच्या बरोबर कोण आशिल्ले कोण नाशिल्ले तातूंत आमी वचे नाका, बट इतलें आसतना सुद्दां आमी सरकार घडयलें. सो म्हाका दिसता हें खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरें, जशे नरेंद्र भाई सावयकार हे आमचे 2014 ते 19 खासदार आशिल्ले, म्हणजे तांच्या कार्यकिर्दीन जाल्ली कामां, म्हणजे जर म्हाका दिसता खंय तरी न्हय, आमी खुबदां तुमी मुद्दम पळयशे जाल्यार कितें कामां जाल्यार हें कोणूच उलोवंक सोदिना. आमी वातावरण म्हणटा, कॅन्डिडेट म्हणटा, पण BJPचो खासदार हो सद्दां जनते मदीं आसतालो. मागीर ते सी फेरर्स आसूं, तांचे इन्कम टॅक्स रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करपाचे आसत, किंवा तुमकां याद आसा कितल्यो रेल्वे स्टॉप्स वाडयले आसत, कितल्यो ट्रेन्स वाडयल्यो आसत जेन्ना नरेंद्र भाई आशिल्ले. तांची पार्लमेंटांतली एटेंडन्स पळय. आज जाता कितें जाल्यार आज तुमचो साऊथ गोवाचो MP इज मिसींग. म्हणजे डिसेबल्ड जे बावडे आमचे भाव आसा तांकां सुद्दां इन्सल्ट करपा पर्यंत हो काँग्रेसचो MLA पावलो. म्हाका दिसता हे सगळे गजाली कन्सिडर करून आमी जनते कडेन वतले आनी सांगतले की आमीच पर्याय. 2 मुद्दे आसा सावळबाब. पहिलो गजाल, जसो क्लिओफाथ बाब सांगता की दीस डिव्हिजन इज गोइंग टू बी BJP's बिगेस्ट एडवांटेज म्हणून. दुसरे वटेच्यान गिरिराज म्हणटा की फक्त डिव्हिजन कित्याक, तुमी आमचें काम पळयात, आमी कामाच्या दमाचेर वतले. वीच फॅक्टर डू यू थिंक इज बेनिफिटींग द BJP मोस्ट? BJPचे काम आसा, भरपूर काम केलें आनी सरकार काम करता, परंतु केवळ काम केलें म्हणून लोकांची मतां मेळनात. कारण साश्टीचे जे मतदार आहात पळय, ते एक मत घालतना हांवें कितें मागीर म्हणो आमी ताका, पण दे कन्सिडर अदर थिंग्स ऑल्सो. आनी त्या खातीर कालच्या हाका ताका मातशें मार बसलो सावयकाराक. आतां परिस्थिती तीच आसा की साश्टीचे जे आतां इवन आलेख सेकेरा BJPन आयिल्लो आसा, परंतु नुवें मतदारसंघातले कितले मतदार ताजें आयकून सावयकार मतां घालतले, हो म्हाका प्रस्न आसा. ह्या प्रस्नाक उत्तर ना. आमदार तांचे बरोबर आशिल्लो. तर हे काम केलें म्हणून मतां मेळनात. दुसरें कितें जालां पळय, वोट्स डिवायड जाता न्ही, ती जातली ती काँग्रेसचीच.
BJPची एकूय वोट हालची ना. हय थोडी वाटतली आलेख तिकडे आयला म्हणून म्हणजे थोडी, पण काय नावेलीसारख्या मतदारसंघात मातशी थोडी मतं मारल्यात. परंतु आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे जे 3 पक्ष आहा पळय, ह्या 3 पक्षाच्या उमेदवारांक कितली मतां पडटा पळय ताजेर BJPच्या कॅन्डिडेटचें भवितव्य अवलंबून आसा. म्हणजे ती वोट जर डिवायड जायना, एज ही हॅज सेड ना आतां म्हणटा हें आल्मेरान, एकूच कॅन्डिडेट जायत कॉमन अगेन्स्ट BJP 1:1 1:1. which is very highly unlikely न्ही. हय सामकें शक्यच ना. कारण आम आदमी पार्टी शक्यच ना. हय RJ म्हणटा त्यांचे सगळे विचार वेगळे आहात. हय ते कोणाकडे हें करचेच ना, युती करचें हें करचें ना. हम्म. त्यामुळे ती किमान 3 तरी असले कॅन्डिडेट असे, काँग्रेस, RJ आणि आम आदमी पार्टी. हम्म. हे 3 वोट्स डिवायड जातले. हे सगळे वोट्स आहा पळय ते काँग्रेसचे, हम्म. म्हणजे एंटी BJP. बरोबर हे वोट 3 कडेन डिवायड जाले तर ऑटोमॅटिकली BJPचे जो विजय आहा पळय तो सामको सुलभ आणि सोपो जाता. हम्म. सो आय थिंक डिव्हिजन ऑफ वोट तुम्ही म्हणता is more प्युअर important. एरिथमेटिक डिव्हिजन ऑफ वोट्स इज Yes. BJP's बिगेस्ट एडवांटेज टुडे इन सामको साऊथ. सामको क्लियरफाज बाब एक गजाल जी आसा जी सावयकार बाबांनी पयर नरेंद्र सावयकार बाबांनी उलोवन दाखयली व्हेरी ओपनली की फाटल्या इलेक्शनाक जो डिफरन्स आसा, जो डिफरन्स आमी पयलो आयलो बिटवीन विनींग आनी लुजींग, तो सारको मडकय सावन आयलो. सुदीन बाबाच्या मतदारसंघातल्यान जी लीड मेळ्ळी काँग्रेसीक ती आयचे घडयेक तांकां दिसता की सुदीन बाब तांचे बरोबर आसात, दिगंबर बाब तांचे बरोबर आसात आनी एक फोंड्याय रवी बाब तांचे बरोबर आसात. रवी बाबाक सद्याक कुशीक दवरया, बट दिगंबर बाब आनी सुदीन बाब, डू यू थिंक दीज 2 इंडिविज्युअल्स कॅन प्ले अ व्हेरी डिसिसिव्ह रोल एज फार एज Yes, this to a election large is concerned? extent, Savaikar is right because he lost badly in Ponda. Hmm. But at the same time, please keep in mind, Giriraj was telling me I was selective. Savaikar won by 32,000 votes, Hmm. while the votes that went away were 37,000. Hmm. Because there was AAP, Churchill, Govind Gowde, CPI, and Shalom. And besides that, Congress supporters were not with Reginald. So just keep that in mind. And still he gets 40% vote. My calculation was that way. Now, this time, he has the advantage of Ponda and Digambar. But last time, according to me, Vijay Sardesai was with them. He was in the government. They were in power. They may not have come out openly, but this time he is against them. Now, all these factors will play. But according to me, to a large extent also, the South seat is not also dependent on how much the South MP has worked. Giriraj, to some extent, is correct that the South Goa MP is missing. There he is correct. But I feel this election also is seen as, at least in South Goa, as largely an attack on the democratic fabric of the country. So I look at it in that form. And also keep in mind, Pramod, last time when Sardina won, Modi swept the country. Swept, or they got votes where they did not get. But in South Goa, they did not get. And that factor could be seen also from Ponda point of view, but then keep in mind that all over the country they did well, except in South Goa. So I don't accept his contention that that work of the MP matters. I am not saying that it should not matter. Please don't misunderstand me. But according to me, there are bigger issues as far as the country is concerned, which, according to me, the South Goa electorate would take into consideration. Because before I go to Giriraj, Clifford Bab, do you think one strategically BJP has been successful in keeping the Salset divided? Even in next election, that is going to be the point if we look at the present trend? According to me, division of Salset may matter for assembly elections. But for Lok Sabha elections, that division may not matter at all.
In Margao, it could have some impact, but generally in the entire Salsette belt, it will not matter at all. AAP and RG field their candidates. If AAP and RG fields their candidates, and the Congress candidate is like, say, the present MP, or when Rama Angle was the candidate, say it was Jogi Alemao, then I don't know. It could be almost a walkover for them in a contest where there are many parties. Oy Giriraj, what point acher? Do you think strategically Salsette has always been a problem area for BJP? Of late, do you think the party is successful in keeping Salsette divided? म्हाका दिसता न्ही आय थिंक द डिस्कशन इज लार्जली फोकस्ड ऑन स्प्लिट वेन इट इज नॉट अबाउट स्प्लिट. दुसरें एक खंय तरी न्ही गजाली कॉन्सन्ट्रेट करपाचो प्रयत्न जाता. म्हणजे साऊथ गोवा इज नॉट ओन्ली सालसेत, देर आर अदर तालुकाज ऑल्सो. सो आय थिंक लेट अस बी एटलिस्ट अ लिटल रिस्पेक्टफूल टू अदर्स. म्हणजे इलेक्शनान सुद्दां 2022च्या पयलीं सालसेत इज अगेन्स्ट यू, तुमी भायर, होच आर्ग्युमेंट करून लास्टाक आमी सालसेतीन सिटूय जिखले. आनी म्हाका दिसता, सो हांव सदांच म्हणटा की दीस इज नॉट अबाउट स्प्लिट अलोन. दुसरें क्लियोपात बाब ट्रायड टू जस्टिफाय बाय ट्रान्सफरींग ऑल द वोट्स. पण म्हाका दिसता आतां फॉर एग्जाम्पल गोविंद गावडेक पडिल्ली 7,000 ऑड मतां, all this would have gone to Congress. So It was an for individual example vote. Swati Kirkara pudili vote. The vote is all these would have been transferred to Congress. So हे जे addition असा न्ही की 32,000 आणि ते 36,000, I think this is factually wrong. I mean, this is an opinion. This is not a, see, this is Cleopat, with all due respect, this is your opinion, this is not analysis. Welcome to you. दुसरे स्प्लिट और नो स्प्लिट, म्हणजे हांव परत सांगता तशें की कितलेशेच तालुका, म्हणजे आज फॉर एग्जाम्पल तुमी जशें मडकय म्हणलें, ह्या खेपे मडकय विल स्ट्रॉंगली, म्हणजे सुदीन बाब दवळेकर विल स्ट्रॉंगली वर्क. दुसरे तशें मडगांव आसा. आतां हाजे एडिशन्स खंयच जावचे न्हय. वाय आर वी ओन्ली डिस्कसिंग अबाउट स्प्लिट? वाय आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट, म्हणजे तुम्ही pre-22 घ्या, म्हणजे इलेक्शनाच्याच टायमार आय थिंक वी हॅव मोर देन शोन दॅट वी कॅन विन. आणि विथ ऑल दीस पीपल गेटिंग हेडेड, इफ इट इज नॉट गोइंग टू मीन एनीथिंग, जाल्यार म्हाका दिसता देर इज अ रिजन टू वरी. आतां फॉर एग्जाम्पल केप्यां आशिल्लो, केप्यां वी डीड नॉट विन द सीट दिस टायम, बट इफ यू बिलीव की Alton can get majority for the Congress, then you are wrong. I can assure you ki even KP will overwhelmingly vote for BJP. No, Giriraj, so this is not about split. This is about our Giriraj, I'm not on strength. split. Giriraj, I'm not on split. I'm saying, is your party successfully neutralized the Salsette factor now? Because of the other talukas, because as you rightly mentioned about Kepe probably, do you think you have been successful in neutralizing Salsette factor, Giriraj? See, we are not neutralizing anybody or anything, nor we are excessively obsessed about one community or one taluka. All we are saying is, आम्ही एक तुम्ही सांगा म्हाका, म्हणजे आज जो बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट जाला तो खंय वचूं ना. तो फाल्यां मागीर तुमचे ते जुवारी ब्रिज सालसेताक लागना, म्हणजे इट हॅज नॉट बेनिफिटेड देम. किंवा आज फॉर एग्जाम्पल जो तो खोलाचो ब्रिज नरेंद्र भाईन तेन्ना आमदार आसतना हे करून घेतलो. किंवा कुर्तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज आमी सोलरा बद्दल उलयता, कोणें सुरू केल्लो? तो नरेंद्र भाईन केल्लो. सो म्हाका दिसता न्यूट्रलायझिंग इज नॉट समथिंग दॅट वी हॅव एवर फोकस्ड ऑन. वी हॅव ऑलवेज फोकस्ड ऑन performance, and we will go to the people with that. Okay, Cleopat, you wanted to respond. No, Yes. I wanted to tell him that when we talk of populous area, it is like UP. There's a saying that you win UP and you win India. So it is not that we want to say that other talukas don't matter, but the sheer numbers that are there in Salsette. And Pramod, I don't know if you remember last time, your last question to me before the voting was, you tell how much they will win, and I told you it would all depend upon how much lead Salsette gives, and that would matter. Of course, last time Ponda factor was there, which is not there this time. या सावळबाब, त्या मुद्द्याचेर द व्हेरी इंटरेस्टिंग इज RG आणि आप फॅक्टर. लेट अस नाव टॉक व्हेरी स्पेसिफीक. आणि काँग्रेस फॅक्टराचेर येवया. काँग्रेस फॅक्टरा वयल्यान सुरवात करया आनी मागीर आप आनी RG मारया. काँग्रेसीची परिस्थिती अशी आहा की 2019 पयलीं तांचे 10 कॅन्डिडेट 10 आमदार गेले. आतां तांचे 8 गेले.
आणि आत्ते परत इलेक्शनां वतात. अशा परिस्थिती भितर डू यू फील काँग्रेस इन साऊथ इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट ट्रस्ट क्रायसिस? ना, कारण की याला आमदार गेले म्हणून मतदार किंवा लोक वचूंक ना. ओके. ही परिस्थिती सगळीकडे आहा. आदल्या काय 11 गेले, मागीर 10 गेले. जे फुटलेले 11 आमदार, ते आमदाराची परिस्थिती आज खंय आहात ते. तशीच परिस्थिती आता जे 8 जण गेल्यात खंय तांची जावंक शकता. आणि तातले हांव म्हणना पण जावंक शकता. कारण लोक कितें पळयतात की आमदार कितें वचूं म्हणटात ते, आमची कामां जातात न्ही, कामां करून घेतात ते. पण जेन्ना मतदानाचो जेन्ना समय येता, जेन्ना वेळ येता, तेन्ना तांकां जाय तांकां मत घालतात ते. हें आतां पण आमी पळयल्लें आहा गोव्यात. आनी गोंयाचें सदांच अशें आसता की नॅशनल लेवलचेर आमी फॉलो करता अशें ना. आतां काँग्रेसचें कितें जाता पळय, काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट ना. सार्डीन बाब तो म्हणटा आपूण कॅन्डिडेट म्हणून, पूण ताजेर एकूण पळयलें जायत, ताजें हेल्थ पळयलें जायत किंवा ताजें काम पळयलें फाटल्या 5 वर्सांचें, तर ताका काँग्रेस तिकेट दीत अशें म्हाका तरी दिसना. अशा परिस्थितीन ताजें कॅन्डिडेट खंय आहा? म्हणजे संपूर्ण सावथ गोव्यात नांव आसलेलो, प्रभाव आसलो असो कॅन्डिडेट काँग्रेस कडेन ना. दुसरें कितें जालां पळय, आम आदमी पार्टी आनी आरजीचें काम गोंया पुरतें, तांचे विशय आहा ते प्रादेशीक आहात. गोवा फॉर गोवन वगैरे तशें. आनी लोकसभा वचून ते कितें करतले? आतां विधानसभेक एक तेंचो आमदार पळय आहा न्ही, ताका सरकार आयकना आनी अपोजिशनचे ताका लोक आयकनात. मागीर ताका जाय ती कामां जायनात. करेक्ट. तशें पार्लमेंटान तांचो कॅन्डिडेट निवडून येवप हें खूब कठीण काम अशें लोकांक दिसतात. आमकां दिसता लोकांक तशें दिसता आसतलें. त्यामुळे जेन्ना मतदान जेन्ना करता पळय लोकसभे खातीर, तेन्ना लोक तो विचार करचे ना. प्रादेशीक ओके, आरजी घालया, आम आदमी पार्टी घालया, परंतु ऑल इंडिया लेवलचेर जेन्ना दिल्लीक वचपाचें आहा तेन्ना तुम्ही म्हणटात आप और आरजी डोंट मॅटर. तितलो विचार घालचे ना. ओके. क्लियोफास बाब, ऑन दीस बोथ दीस पॉइंट्स, वन बिगेस्ट ट्रस्ट क्रायसिस फॉर काँग्रेस इन साऊथ आणि ऑन आरजी अँड आप, वेदर दे विल बी कन्सिडर्ड एज वोट स्प्लिटर्स और सिरियस कंटेंडर्स? It all depends upon who the candidate is. If they give a good candidate with influence on the entire constituency and who is serious, and at the same time, if a serious effort is done to win that election, according to me, RG could be pushed out of the 4th place position, because in any case it is a regional party. But it also depends upon UP. But I don't know. See, the whole problem is the disqualification of Rahul Gandhi seemed to have made them more amenable, seemed to have made them slightly more humble. Now, what impact it will have by the time elections come, we don't know. Also, according to me, the Karnataka elections and thereafter followed by Madhya Pradesh and Rajasthan, what is in store in the build-up towards the 2024 narrative is yet to be open. So that also, according to me, will play some role. Like, I don't know if the Congress sweeps Karnataka, then according to me, it could be building up a new narrative. If they lose Karnataka, then according to me, the game is over for them. Even for Madhya Pradesh and Rajasthan, and thereafter 2024. So these are areas which make the whole thing very difficult to say what would happen. Yeah, Giriraj, on that, do you think, आता काँग्रेसवाले तुमचे बरोबर असतात, हो वेगळो भाग, पण डू यू थिंक गिरिराज की दॅट ॲक्शन हॅज लेड टू बिगेस्ट क्रायसिस फॉर काँग्रेस? आणि आप आणि आरजी हे दोन्ही फॅक्टरा कडेन एक पक्ष म्हणून तुम्ही कशें पळयतात फायनल? नाही, म्हाका एकूच सांगपाक जाय की बिफोर वी टॉक अबाउट weaknesses of other party, म्हाका दिसता we will go to people with our strength, आणि our biggest strength for the next election will be Prime Minister नरेंद्र मोदी. म्हणजे जर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या विरोधान तुमकां राहुल गांधीक वोट करपाक अशें दिसता
जाल्यार म्हाका दिसता तुमी स्वताक प्रश्न विचारूंक जाय की बाबा आमी ह्या देशा खातीर कितें सोदता. एज फार एज द सो कॉल्ड क्रायसीस इज कन्सर्न, म्हाका दिसता आज सावळबाब म्हणटा की मतदार काँग्रेसी पासून पयस वचूना, पण आज एक सादो स्पोक्स पर्सन येवन काँग्रेसीची बाजू मांडूंक सोदिना. म्हाका दिसता दीस शोज द क्रायसीस वीच इवन द वेल विशर्स आर ट्रायंग टू विश अवे. आनी म्हाका दिसता वी नीड अ रिजर्जंट ऑपोजिशन, पण तरी आसतना आमी आमच्या कामाचेर नरेंद्र मोदीजींच्या लिडरशिपा खाला आनी म्हाका दिसता गोंय सरकारचें केल्लें भरीव काम ह्या सगळ्यो गजाली घेवन जनते कडेन वतले. आमी कोणाचीच विकनेस एक्सप्लॉयट करपाक सोदचे ना. आनी हें आसून हांव तुमकां सांगता की आमचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट हो आज पर्यंतच्या हिस्टॉरीक मताधिक्यान जिखून येतलो हो भारतीय जनता पार्टीक विश्वास आसा आनी आमी जनतेकूय सेम अपील करता. हांव इतल्याचें थांबता, म्हजो वेळ सोंपला, बट एक गजाल म्हाका दिसता की 1 वर्स पयलीं आज आमी ही डिबेट करतात कारण 1 वर्सा पयलीं बीजेपीन खंय तरी एक हें रणशिंग सारकें सुरू केलां. कितें जातलें मुखार म्हाका दिसता क्लियोफा साहेबान खूब बरे भशेन समप केलें. आज सुरवात जाल्या, पूण हाजे उपरांत कितल्योश्योच गजाली आसात वीच वील प्रोबेबली प्रोवायड अ लीड टू वॉट इज गोईंग टू हॅपन. बट आज इतल्याचेर थांबतात. गिरिराज, क्लियोफा बाब, सावळबाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. वैद्यनाथ प्रुडंट, नमस्कार.